काजूचो सिजन संपलो आनी जेन्ना पावस सुरू जाता न्ही तेन्ना पावस थोडे दीस गेले की काजींनी आनी एक प्रकार मेळटा आनी तो म्हणल्यार घोडकां. पावसान जमीन भिजता आनी काजी बियो सगळ्याक उरिल्ले आसा, थोडे पडिल्ले आसा काजी खंय खंय आनी ह्यो बियो ज्यो उरल्या त्यो रुजता. मागीर पावसाच्या उदकान तांकां कोंब येता आनी ते जे बी फुट्टा आनी तातूंतल्यान जे कितें तयार जाता ताका घोडकां म्हणटा. आनी घोडकां कलेक्ट करपा खातीर एक वेगळी मजा आसा, ताका एक वेगळीच टेस्ट आसा. तर आमी काजीन आयल्या आनी ही घोडकां पुरोवपाचो प्रयत्न करया. ही काजी सगळ्या कडेन खंय 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 पडिल्ली आहा घोडकां. अशे तरेची पळयत रावपा जाय सगळ्याक बारीक आनी पळयतना तांकां पळय हाका म्हणटात घोडकां. ती आतां काजूच्या बियेंतल्यान भायर सरून ती रुजपा लागल्या ती अशे तरेचे काय पळय हाजे ऑलरेडी झाड जाल्लें आसा आनी मूळ ऑलरेडी धरला. सो ही फुडें काज अशें दवरलें जाल्यार ताची काज जातली. तशें पळय हांगा एक पडिल्लें आहा. अशी बी फुटून तातूंतल्यान हें भायर सरता घोडकां. एक डिफरंट टेस्ट आनी खावपाक एक वेगळी मजा येता. सो अशी करून सगळ्याक पळयत रावपाची. बारीक पळयतना तुका कळटा की दिश्टी पडटा तातूंतल्यान भायर सरिल्ली. सो अशी काजींनी एक वेगळो ह्या दिसांनी तुमकां कशी करची पडटली. आनी हें ऑलरेडी हाजी झाड जालें सो ताका काडून कांय फायदो ना. आतां जायते वेळ जालो आमी घोडकां सोदता आनी आमकां बरीचशी घोडकां मेळ्ळी. एक्चुली प्रत्येक हाजी पण थोडी तरी घोडकां मेळटा. सतत रावले जाल्यार जायतीं घोडकां हांगा सद्या मेळ्ळ्या. कारण अश्यो ज्यो बियो पुंजाव नाशिल्ल्यो त्यो उरता फाटल्यान त्या बियांची ही मागीर घोडकां जाता. पूण एक टीप दिवपाक सोदता हांव की जर तुमी घोडकां काडपा खातीर वतले काजींनी जाल्यार पांयांक आनी हाताक जे ओपन जे जागे आसा थंय ओडोमॉस लावन वचात. कारण हांगा जळारां भरपूर आसता. पावसा दिसांनी काजींनी खूब जळारां आसता आनी ती अक्षरशः फोडटा नाका करता. सो काजी मातशी तुमी कॅर घेवची पडटली. अदरवायज एक हो घोडकां काडपाचो आनी खावपाचो एक्सपिरियन्स कंप्लिटली वेगळो आसा.